नितीन गडकरीन आमकां सांगलें आपण मिटींग अरेंज करता म्हणून. आतां फेक की ना तें केन्ना कळटलें? 4 तारखे नंतर कळटलें, तेज्या पयलीं काय कळचें ना. दुसरें रेजोल्युशन जें आसा, म्हणजे आमी गेले फावटी तुमकां सांगलेलें की विधानसभेत रेजोल्युशन हाडपाचो आमी प्रयत्न करता म्हणून. आमी सगळ्या आमदारांक मेळ्ळे, मोस्टली जितले आमदार आसा ओपोजिशन पार्टीचे आसूं रुलींग पार्टीचे सगळ्यांक मेळ्ळे. सगळ्यांनी सांगलें की आमी सपोर्ट करता म्हणून. आतां एक काँग्रेसीन रेजोल्युशन हाडलां पूण तें मायनीचेर आसा, जशें आमकां जाय आशिल्लें तशें हाडूंक. तर ताणें प्रताप सिंग राणेन हेजे काँग्रेस म्हणून एक रेजोल्युशन घेयलां, पूण तें जनरल आसा, मायनीचे इश्यू कश्यो स्टार्ट करच्यो, गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवचें अशें ते विशयाचें आसा. पूण काब्रालान जें घातलां जें कदाचित 27 तारखेक घेतलें तें ताणें स्पेसिफीक घातलां की सेक्शन 2 ऑफ गोवा दमन एंड दीव मायनींग कॉन्स्टिट्युशन आहा तें एमेंड करचें आनी तें प्रॉस्पेक्टीव फ्रॉम 1987 म्हणजे अजून कांय करूंकच ना रे, फक्त उलयता. प्रॅक्टिकली प्रॅक्टीस कितें आसा? प्रॅक्टिकली काय जाता? प्रॅक्टिकली येवपा जाता तें. इतलें वायट दिसता की आतां आमचे अध्यक्ष सेंट्रल मिनिस्टर आसा पळय तांकां सुद्दां अपॉयंटमेंट मेळ्ळें, पूण आयज आमच्या सरकाराक आमकां अपॉयंटमेंट दिवपाक टायम ना. जें धोरण क्लियर आसा. आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स जाली, बुधवारा दिसा आमचे काही मेजर जे युनिट्स आसात तेंची एक मिटींग घेतले हॉलांत, आनी त्या हॉलांत आमी ठरयतले, कारण हें आंदोलन आनी आमकां तीव्र करचें पडटलें जर सरकार काय करिना जाल्यार.